सेंट झेवियर हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारांमदीं आसा अशें विधान पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी केलें। तांच्या ह्या विधानाचो भाजपाचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकर हांणी खर निशेध केला। आपणे केल्ल्या विधानाक कोणाच्यो भावना दुखावल्यो जाल्यार आपूण माफी मागता अशें उपरांत मंत्री आलेक्सान सांगलें। पुराय गोंयांत सुभाष वेलिंगकाराचो विशय चालू आसतना 2 दीस पयलीं पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचो डीएनए गोंयच्या सगळ्या धर्माच्या लोकां मदीं आसा अशें विधान केल्लें। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी केल्ल्या विधानाचो भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकर हांणी खर निशेध केलो। मंत्री आलेक्साक अशी वादग्रस्त विधानां करपाक कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचे गिरीराज पै वेर्णेकर सांगता। म्हजें नांव गिरीराज पै वेर्णेकर आनी हो स्टेटमेंट हांव पर्सनल कॅपॅसिटीन दिता। आतांच हांव एक स्टेटमेंट आयकतालो गोंयचे मंत्री आलेक्स बाब सिक्वेर हांचो, जातून तांणी म्हणलां की सेंट झेवियर हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारां मदीं आसा आनी सगळे हिंदू आसूं, मुस्लिम्स आसूं, क्रिश्चन्स आसूं। म्हाका दिसता एक म्हणजे सगळ्या हिंदूंच्या वतीन उलोवपाचो अधिकार आलेक्स बाबाक कोणेच दिवना आनी ही गजाल म्हाका दिसता तांणी नोंद करपाक जाय। हो जो तांचो स्टेटमेंट आसा तो तांणी 2 दीस पयलीं एका मिडिया कडेन उलयतना केल्लो, तर हांव तांकां तेच सांगूंक सोदतां की आमच्या सगळ्या हिंदूंचो ठेको तांणी घेवना। जेन्ना आमी सर्व धर्म समभाव म्हणटात किंवा आमी सबका साथ सबका विकास म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता खंयच्याच धर्माचो द्वेष न करता तांचे संत आसत, तांच्यो विधी आसत, तांचे बिलीफ्स आसत, ताजो आदर आमी सदांच करीत आयल्या आनी म्हाका दिसता ही समज आमकां हिंदू धर्मूच दिता। पण हें म्हणटा आसतना खंय तरी अशा एक जेन्ना वाद चालू आसा तेन्ना अशी वादग्रस्त विधानां करपाचो म्हाका दिसता आलेक्स बाब हांकां अधिकार ना आनी एक गोंयकार हिंदू किंवा एक कार्यकर्तो हाज्या वतीन उलोवपाचो म्हाका दिसता आलेक्स बाबाक अधिकार ना। हांव परत परत ठासून सांगूंक सोदतां। जेन्ना फादर बॉल्मेक्सान जेन्ना काही इररिस्पॉन्सिबल आनी डेरोगेटरी विधानां केल्ली तेन्ना म्हाका दिसता खूब लोकांनी जागून बॉल्मेक्साक आपलो जागो दाखोवपाक जाय आशिल्लो, पण तें करचे सोडून ते जेन्ना जस्टिफाय करताले की हिरो म्हणला देव म्हणून, तर म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हे खूब लोकां खातीर दैवत आसात आनी आमकां ताजो कितें आमी आदर दवरचो कितें म्हणून ते म्हाका दिसता हिंदू ठरोवपाक समर्थ आसा। ताका आमकां बॉल्मेक्स किंवा कोणाचीच गरज ना। तर हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां, तो आलेक्स बाब आसत किंवा तो बॉल्मेक्स आसत, आमकां हिंदूंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाची तुमकां गरज ना। देव बरें करूं। गुड नायट। मजगती आपणे केल्ल्या विधानान कोणाच्यो भावना दुखावले आसत जाल्यार आपूण माफी मागता अशें मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी सांगलें। I am told that my statement on the DNA of St. Francis Xavier running in all Goans has been misconstrued by some. What I meant to say is that the qualities of peace, harmony, secularism and brotherhood runs in every Goan. I humbly request my fellow Goans not to misconstrue my statement, and should I have hurt anybody, I would like to apologize to them. I once again repeat, what I meant was that qualities of peace, harmony, secularism and brotherhood runs in each and every Goan. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।